मोगाळ भुरग्यांनो, कशी आसात तुमी? तुमी सगळ्यां भलायके बरेच आसात म्हणून हांव पाती येता. ह्या वर्साच्या पयल्या क्रिस्ती शिक्षणाच्या क्लासीक मोगाचो स्वागत तुमकां. ह्या वर्सा आमी पोरण्या सोल्ल्याचो दुसरो भाग, तो आमचो देव म्हणल्यार टेक्स्ट बुकांतले पाठ शिकता. तर भुरग्यांनो, मागण्या मुखांत्र आमी ही क्लास आरंभ करया. दोळे धांपया, हात जोडया, जेजूचो सांगात आमी बघया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, तुका आमी आराधन करता. तुजी भुरगीं आमी तुजो मोग करता. तुजे तावन सर्व जाणवाय उदेता आनी त्या जाणवायेची आमकां गरज आसा. बापा, तुजे विशीं, जेजू क्रिस्ता विशीं, पवित्रत्म्या विशीं जाणा जावंक आमकां तुजी जाणवाय धराळ मापान दी. अशें आमी तुका मानता तशें जियेवन तुका चड आनी चड मोगाचीं भुरगीं जावंक साध्य जायशें कर. हे मागणें आमी करता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. परत स्वागत मोगाळ भुरग्यांनो. आयचो पाठ आरंभ करच्या फुडें ह्या वर्सा आमी कितें शिकोंक आसा त्या विशीं आमी एक दिश्ट लावया. पोरण्या सोल्ल्यांत येवचें एक विशेश घडीत इस्रायल परजा इजिप्तांतावन बासयल्ल्या गांवाक येवचें सगळें पयण आनी ह्या पयणांत कितें सगळें घडलें तें आमी ह्या वर्सा शिकता. पवित्र पुस्तकाच्या बरोवप्यांनी हें घडीत इतलें सोबीत करून, इतलें बरें करून सांगलां की आमकां तें वाचतना एक फिल्म वा मुवी आमच्या मोतींत पाशार जाता. ह्या भागांत हे सगळे पाठ आसात. पयलो पाठ इस्रायल परजा इजिप्तांत कश्ट जाता. दुसरो मोइजेचें आपोवणें. तिसरो इजिप्तांतलीं 10 कर्गां. चवथो सुटकेच्या उडासाक जेवण. पांचवो तांबड्या दर्यांतल्यान उतरवणी. सवो जैताचें गीत. सातवो अरण्यांत पोशण. आठवो देवान केल्लो सल्लो. णवो देवान दिल्ले उपादेश. धावो भांगाराचें वासरू. 11वो पितूळचो सोरोप आनी 12वो आर्कपेट. आनी आतां आमी आरंभ करया पयलो पाठ इस्रायल परजा इजिप्तांत कश्ट जाता. भुरग्यांनो, सुमार 400 वर्सां आदीं 400 years आदीं आफ्रिकाचो निग्रो लोक वेगवेगळ्या आफ्रिकाच्या गांवांनी तांच्या कुळयांनी जियेतालीं. तो दुबळो लोक तांकां खाण जेवण नातलें तरी तो लोक रानांत गुड्यांत संतोशान जियेतलो. पूण एक दीस उदेलो, दर्या मुखांत्र तारुवांनी युरोपाचो लोक आयलो आनी हांकां तांणी बरें जिवीत बसयलें. वावर, दुडू, नांव, ग्रेस्तकाय अशें सगळें तांणी बसयलें आनी तांकां गुलाम करून तांच्या तारुवांनी भरून ते सलतेस रावले. उपरांत ह्या लोकांक तांणी पयशांक विकलो. फॅक्ट्रींनी, कॉफी एस्टेटांनी, गाद्यांनी हांकां कामाक घालें. हांकां गुलाम करून दवरलें. तांकां जेलांनी रावंक दिलें. तांकां सांबाळना, स्वातंत्र्य ना, निर्मळ जिणी ना, कुटुंब ना. तांकां तांच्या गिसड काम करयतात, तांकां मारतात आनी तांकां पिडायल्यारय वखद करिनात. अशें हजारांनी लाखांनी आफ्रिकाच्या लोकांक गुलामपण भोगूंक मेळ्ळें. भुरग्यांनो, आतां तुमी सांगा, गुलामपण बरें वा वायट? खंडीत जावन वायट. आमच्या काळार गुलामपण आसा गी? थोड्या मापान आजून गुलामपण आसा. भुरग्यांक, स्त्रियांक सोरून विकचें, व्हड व्हड कारखान्यांनी सांबाळनासतना काम करोवचें, हें सगळें आजून चलता. असले आनी 2 काणयो तुमच्या टेक्स्ट बुकांत आसात, ते तुमी वाचून पळयचे. इस्रायल परजेकी असलें एक गुलामपण अनुभव करूंक मेळिल्लें. त्या विशीं आमी देवाच्या उतरांतावन वाचून शिकया. तुमचो पवित्र पुस्तक हातीन घेया. पोरनो सल्लो उक्तो करा. पोरण्या सोल्ल्याचो दुसरो पुस्तक निर्गमन सोदून काडा आनी हातूंत अध्याय 1
वाक्य 8 तावन 17 म्हणसर. चॅप्टर 1 वर्स 8 to 17. हेंच वाचप तुमच्या टेक्स्ट बुकान ती आसा, पूण तुमी सगळ्यांनी बायबल उक्तो करून वाचूंक आसा. आतां आमी भक्तीपणी देवाचें उतर आयकुया. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. जुजेची वळख नातलो एक नवो राय इजिप्तांत अधिकाराक आयलो. ताणें आपल्या परजेक म्हळें, पळया, इस्रायेलाचे संततीचो लोक आमच्याकी चड वाडला आनी बलिश्ट जाला. तांची संख्या चडान अशें करूंक आमी तांचे विरोध एक बरो उपाय सोदूंक जाय. झूज बी उठात जाल्यार ती आमच्या दुस्माना एकवटतीत आनी आमचे विरोध झुजतीत आनी ह्या देशांतलीं पळून धांवतीत. देखून जडायेची वजीन दिवन तांकां दमोवचे खातीर जबरदस्त मुकादमांक तांचे वयर नेमले. अशें तांणी फाराव्याक पितोम आनी रामेस म्हणलीं कोठाराचीं शारां बांदलीं. पूण जितलें चड तांणी तांकां दग दिली तितली चड ती संख्यान वाडली आनी विस्तारली आनी लोकांक इस्रायेलितांची भिरांत दिसूंक लागली. देखून इजिप्तकारांनी इस्रायेलितांक निश्ठुरायेन गुलामपणांत लोटून घाली. बरासो वावर तांकां दिवन तांची जिणी कोटसानेन बराशी केली. मातयेच्या आनी इट्यांच्या वावराक तांकां लायली. शेतांतलीं सर्व जिन्सांचीं कामां तांकां दिलीं. हे परी इस्रायेलितांनी कठीण गुलाम वावर करूंक तांणी तांकां बलात्कार केलो. इजिप्ताचो राय हेब्रेव वैजिणे कडेन उलयलो. तांचे पैकी एकल्याचें नांव शिफ्रा आनी एकल्याचें नांव पुवा. ताणें तांकां म्हळें, तुमी हेब्रेव स्त्रियांक प्रसूत करयतना भुरग्यान चेरको गी म्हूण पळया. चेरको जाल्यार ताका जीवशी मारा, चेडूं जाल्यार ताका वांसोंक सोडा. पूण वैजिणी देवाक भियेल्यो. तांणी इजिप्ताच्या रायान दिल्ल्या आज्ञे प्रमाणें केलें ना आनी चेरक्या भुरग्यांक तांणी वांसोंक सोडलें. देवाचें उतर हें देवाचे ओडुपकार. भुरग्यांनो, पवित्र पुस्तकांत इस्रायल परजेन कश्टांचें आमी वाचलें. भोव कठीण स्थिती ह्या लोकांची. इजिप्ताचो रायस तांचे विरोध जाला. कोणेय कश्ट आयल्यार राया सरशीन दावाजे, पूण हांगासर राय आनी ताचो सरकारच ह्या लोकां विरोध आसा. तांच्या जिवाक आनी तांकां जल्मोवच्या भुरग्यांकय अपाय आसा. तांकां विचारतलो कोणीय ना. तितले कश्ट तांचे. तर आमकां एक सवाल खंडीत उदेता, हो लोक म्हणजे इस्रायलीत लोक इजिप्ताक कसो पावल्लो? हाका जाप उत्पत्ती पुस्तकाच्या 11च्या थोड्या अध्यायांनी आसा. हे 8व्या क्लासीच्या 11च्या पाठांत आमकां शिकूंक मेळटा. परत उडास करचो तर अब्राहम, इजाक आनी जाकोबांचो तुमकां उडास आसा. अब्राहम बावार्थाचो बापूय म्हूण आमी शिकल्या. ताचो पूत इसाक आनी इजाकाचो पूत जाकोब. ह्या जाकोबाक 12 पूत आसले आनी तांचे मदें ताका एकल्याचो चड मोग आसलो. तो कोण म्हणल्यार तुमकां कळीत आसा, जुजे. जुजे स्वप्नेली. कित्याक ताका स्वप्नेली म्हणटा म्हणल्यार ताका स्वप्नांचो अर्थ सांगचें देणें आसलें. आनी बापूयचो मोग पळोवन ताच्या भावाक भोव चड मोसोर जाता हाचे वयर. देखून ते भाव सगळे मेळोन ताका मोसरान विकून सोडटात. अशें जुजे पयलें इजिप्ताक पावता. आनी हो स्वप्नेली जुजो इतलो बुदवंत की ताच्या बुदवंतकाये वरवीं आनी स्वप्नाचे अर्थ सांगच्या देण्या वरवीं तो इजिप्त देशाचो कारबारी जाता. व्हडलो मनीस जाता. सगळे अधिकार ताका आसता. तुमकां कळीत आसा, उपरांत सगळ्या गांवांनी वडेक दुकोळ पडटा वा बरगाल म्हणटा, फॅमिन म्हणटा. पावस ना, उदक ना, खाण ना सगळ्या गांवांनी. पूण इजिप्तकारांक कितेंच व्यत्यास जायना. कित्याक म्हणल्यार स्वप्नेली जुजेन आपलें कारबारपण चलयतना पयलेंच सगळी तयाराय करून दवरली. तशें जाल्ल्यान
सगळ्या गांवच्या वरणी इजिप्तांत चड खाणां जेवण आसलें देखून सगळो लोक खाण सोदून इजिप्ताक येवंक लायलो. अशेंच जुजेचे भाव आनी ताजो बापूय येवची परिस्थिती आयली आनी अशें ते एक घडिल्ल्या घडितांत जुजेन आपणाची वळख आपल्या बापयक आनी भावांक सांगली. आनी अशें जुजे, ताचे भाव, ताजो बापूय जाकोब हे सगळे इजिप्तांत वस्ती करूंक तांणी तयार केली. अशें इस्रायल परजेची वस्ती इजिप्त गांवांत आरंभ जाली. हाचे उपरांत कितें जालें तें आमी आयच्या वाचपांत आमी आयकलें. सबार काळा उपरांत जुजय मेला, जाकोबी मेला आनी ताचे सबार संतती येवन पाशार जाल्यात. लगभग 400 वर्सां उपरांत जुजेची वळख नातलो एक व्यक्ती थंय राय जाता आनी ह्या इस्रायल परजेक कश्ट दिता. क्रमेण इजिप्त घरामध्ये इस्रायलाचो सामको वाडोन आयलो. तांचो लोक सोडलो तर आपल्या लोकांक आपाय आसा म्हणून इजिप्ताचो फाराओ राय बी येलो. इजिप्ताच्या रायाक फाराओ राय म्हणटा तो बी येलो. हे इस्रायल घरांक कंट्रोल करच्या उद्देशान फाराव्यान कश्टांचें काम दिवंक फरमायलें. इस्रायल लोकांक जडायची वजी वोवंक, शहरां बांदपाक मातयेचो आनी इट्यांचो वावर करूंक, तशेंच शेतांतलो बरासो वावर करूंक धाडलें. निमाणे इस्रायलीत घरांची संतत नाश करचे खातीर तांकां जल्मोवच्या चरख्या भुरग्यांचो नाश करूंक आज्ञा दिली. पूण ह्या सर्व कश्टांकांता वावरां मदें देवाच्या परजेचो संको वाडलो. स्त्रियांक प्रसूत करच्या वैजिणींनी जल्मल्ल्या चरख्या भुरग्यांक जिवेशी मारले ना. ह्या दोगां स्त्रियांक जुदेवा मदें वर्तमान आसा. शिफ्रा आनी पुवा म्हणल्या ह्या दोगां स्त्रियांनी वर्तें काम केलें, कित्याक तांणी देवाक भियोवन भुरग्यांक वांचयलें. अशें इस्रायल घरांचो लोक सडत आयलो आनी ती परजा बलिश्ट जाली. कश्टां दगदोणे मदें ती वाडत गेली. तांच्या कश्टांच्या वेळार तांणी देवाक उलो मारलो आनी देवान तांचो ताळो आयकलो. The Israelites, descendants of Abraham, fled to live in exile in Egypt due to famine. The Egyptians were terrified of the Israelites' expansion, so they enslaved them. The Israelites could not bear the torture and prayed to God. God heard their prayers and decided to lead the Israelites out of Egypt. भुरग्यांनो, आमी आफ्रिकाच्या गुलामा विशीं आयकलें. तांकां कितले कश्ट आयले. तांणी बरोसो सांडुल्लो, पूण तांकां सोडोवंक जायत्या जाणांनी झूज केल्लें आसा. नेल्सन मंडेला, मार्टिन लुथर किंग ज्युनियर असल्या महान व्यक्तींच्या मिनतेन निग्रो लोकांक सुटका मेळ्ळी. अशेंच इस्रायल परजेसंगी देवाचो आदार आसलो. कितले चड फाराव्यान कश्टिलें तितले चड इस्रायल घार बलिश्ट जाले. अशें इस्रायल परजेन कश्टां मदीं देवाचें हाजीरपण भोगलें. हिजाया प्रवाद्या मारिफाद देव अशें सांगता, एक स्त्री आपल्या दुदाच्या बाळाक विसरात गाय, पूण ती पर्यंत विसरात जाल्यार हांव तुका विसरचो ना. हिजाया अध्याय 49 वाक्य 15. देवाचो मोग आमच्यान वर्णूंक असाध्य. एक आवयच्या की चड रितीन देव ताच्या परजे इस्रायलाचो मोग करता. कश्टां नश्टां मदें देव तिका आपलो मीत मेर नातलेलो मोग दाखयता. तिचे सांगाता रावून ताका आदार दिता. आमी पळयलें तर पवित्र सभेच्या आरंभातावनी पवित्र सभेन जायते कश्ट भोगल्यात. पवित्र सभा इतली वाडल्या तर देवाचो हात सदांच पवित्र सभेच्या चरित्रांत दिसून आयला. सांत तेर्तुलियन म्हणटा, पवित्र सभेचो बाप तो म्हणटा, रक्त साक्षांचे रगतच पवित्र सभेचें बी. म्हणल्यार ब्लड ऑफ द मार्टर्स इज द सीड ऑफ द चर्च. म्हणजे कश्टां वरवींच, मार्तीरपणा वरवींच रगत वारवनूच पवित्र सभा उबी जाल्या. आमी कश्ट येतना, निराशपण भोगतना
देवा तावन पयस सरानासतना देवाचो तीर बरोसो दवरून जियोवंक आमकां हो पाठ शिकयता. तर भुरग्यांनो, मुखल्या दिसांनी देवान इस्रायल परजेक गुलामपणांतावन भायर हाडूंक कितें सगळें केलें म्हणल्या विशयान आमी शिकता. आनी ह्या हप्त्याक तुमकां होमवर्क आसा तें कितें म्हणल्यार टेक्स्ट बुकांत आशिल्लो पयलो पाठ बऱ्यान वाचचो, तांतल्या सवालांक जापी बरोवच्यो आनी उपरांत एक विशय तुमी करूंक आसा तें कितें म्हणल्यार सा मॅक्सिमिलियन कोल्बे हाची जिवन चरित्र वाचून एक पेज तुमच्या बुकांत बरयचें. तुमकां ताच्या जिणेची चरित्र सोदून काडूंक कश्ट जाता जर वडिलांचो आदार मागयेत, इंटरनेटार सोदयेत, पूण तुमच्या नोटबुकांत सा मॅक्सिमिलियना विशयांत तुमी एक पेज बरोवंक आसा. तशेंच तुमकां साध्य जाता तर त्या सांताचें एक पिंतूर तुमी तुमच्या बुकांत चिटकवयेत. कित्याक ताणें ह्या बंदडेची कश्ट सोंसल्यात, मात्र न्ही आपली जिणींच एक सॅक्रिफीस जावन दिवन देवाचें हाजीरपण भोगोवंक हेर कैद्यांक ताणें आदार दिला. तर हांगासर ही क्लास आखेर जाता. आयची क्लास आखेर करतना आमी देवाक अर्घां दिवया. दय करून एक घडी आमी मागया. तुमचे दोळे धांपा, हात जोडा. सर्गींच्या मोगाळ बापा, इस्रायल परजेच्या कश्टांनी तुवें तुजो सांगात दिलोय, तांकां राखलें आनी बलिश्ट केलें. कश्टांच्या संवसाराची बिरमत पावोवन जिजू मुखांतर आमची सोडवण केली. आज तूं आमच्या कश्टांनी आदार दिताय. आमी हेरांक आदार दिजे म्हूण तूं आशेताय. देखून बापा, कश्टांच्या वेळार तुजो सांगात सोदूंक, तुका उलो मारूंक आनी हेरांच्या कश्टांक पावोवंक आमकां तुज्या पवित्रात्म्यान भर. कोरोना पिडा बेगीनच नपयस कर. ह्या पिडे वरवीं कश्टतल्यांक गूण कर आनी आमकां आनी आमच्या आवय बापोयक, भाव भयणीक आनी सर्वांक ह्या पिडेतावन रक्षण दी. हे मागणें आमी करता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.